सुमार जाली, पूण म्हाका जाय तो हॅरेसमेंट जाता आमच्या वार्का आनी 95% मुंजान सावन जाता वार्काचे लायनीक भायले लोक बिझनेस कोताय आनी आमकां गोंयकार हॅरेस कोताय आनी म्हाका दिसता पॉलिटिकली वायज म्हाका हॅरेसमेंट जाता जाय तो कित्याक उमके टायम जालो ते पुलीस धाडाय आनी कितें कोताय हो हॅरेसमेंट आमकां गोंयकारांक न्हू असो म्हाका दिसता. तशें आमी तिगोय भाव मेळ्ळे आनी वेन्सी कडेन उलयले आनी वेन्सीक म्हजो धाकटो भाव वळखता जायतो आनी आमी चोयले ही हॅव अ गुड विजन टू डू समथींग फॉर गोवन्स आनी गोंयचे पासत. जर पॉलिटिक्सान बसताय जाल्यार म्हाका दिसना एक आमदार 4-5 येयल्ले इलेक्शना 4-5 पाटी एक जम्मातो म्हैसो तेशी आनी आमी सगळे गोंयकार जाणाय तुमी जाणाय की एक नांव पडलो आहा म्हणजे तांकां बेबे म्हणटाय बेबे कित्याक ते केन्ना एक पाटी रावनाय. आतां बोगले पावलां इलेक्शन सो तुमी चोयलां तुमी प्रेस घेताय आनी तुमी लोकांक दाखोवन दिताय आनी तुमी चोयलां आसतलें आख्ख्या गोंयाक कसो चाड जालो आहा तो आनी हेज्या मुखार आनी उलोवपा नाका हेजें पॉलिटिक्साचें कित्याक सगलो गोंयचो लोक जाणा हेज्या बरो आनी कॅन्डिडेट खूंय मेळपा ना बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताका लागून आमी तिगांयनी बान चिंतलां वेन्सी सपोर्ट करपाचो आनी वेन्सी आमी जात तितू मोतान निवडायन हाडपाचो. I appeal to all the business community. Let us together come and define a manifesto for the business community of the coastal belt. Let us make Benaulim a model constituency. A model constituency म्हणटाय actually फामाद word, but actually model constituency म्हणटाय various segmentak मुखार हाडून पार्टिसिपेशन करून मॅनिफेस्टो तयार करपाक आनी ते मॅनिफेस्टोचेर जो वावर जातलो फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर हे वावरांक जे कोण मॅनिफेस्टो पार्टिसिपेट केल्ले तांकां घेवन हो वावर मुखार व्हरपाक. दिस इज द स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स अँड द स्टायल ऑफ गव्हर्नन्स मॉड्यूल आमी करपाक सोदताय आनी हे मॉड्युलाक तेंको दिवपाक आज आमगेले तारवटी भाव विच इज माय प्रोफेशन. आय फील व्हेरी हॅपी की फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिझनेस कम्युनिटी जो म्हाका तेंका दिला तो आमगे तारवटी भावान आनी आय थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग विच इज कम. हे मुगे प्रोफेशनल जे आहाय ते भुरगे आज म्हाका पयलीं मुखार चलय मागता दुसरे सगळे कम्युनिटीज जे आहाय बिझनेसांत आहाय. लेट अस कम टुगेदर, लेट अस लेंड दी सपोर्ट and let us make this victory happen.